फातोड्यान नुव्या सिवेज लीक जावन शेतांनी पातळिल्ल्यान फाटली 2-1 वर्सां जाली लोकांनी शेतां पडीक उडयल्यात. शेतांनी पांय घालपाची माणसुकी ना. सबंद आंगात एलर्जी. शेतात घाणी मारतात म्हूण लोक बोळा मारतात. पंचायतीक कंप्लेनी करून जाल्यो मात कोण कानामनार घेना. त्याचा आमकां उदका वास येता ताका लागून मातशें कितें उपाय करपा तुमी. सिवरेजा उदकाचो हय सिवरेजा उदक त्या उदकाचें तळबळ पोता हातून दिसा कांय ना पूण राती मातशें उदका वास मारता तेजो चड आनी सगळीं किमसां सकाळ फुडें रातचो चड उदका वास. हय आनी किमसां बी हय किमसां भरपूर वास येता किमसां जातली न्हू हेका लागून. शेतान कोण वयता बी हांगा शेतान गेले जाल्यार ते उदकां पांय घालता मागीर पांय हरजता. त्या उदकाचे पांय हरजता मागीर उदकां पांय घातल्यार पांयां बारीक बारीक पुळी येता. कसलें उदक तें आतां? हा कसलें उदक तें सर्वेची उदक तें न्हू चेंबर फुटोन उदक येता कितें? हय चेंबरांतल्यान उदक येता त्या भायर ताका लागून तें तेच जाता उदक घाण जाता आनी आमरेची बाजू सगळो वास मारता. अशें गिमान हें उदक आतां सुकतालें? हय तळ सोड जाल्यार सुकता तें तळ बांदलो हा न्हू तें मागीर एकठांय येता उदक नाल्यार व्हांवून सकयल वयता तें थोड्यांतलें व्हाळान. ना वचना तें शेतान वचूंक जायना न्हू गेल्यार पांय हरजता न्हू लोकांले ताका लागून लोक ते रेड्या पासून घातले जाल्यार सकयल घालता आनी ते वयर बसून घालता आनी एक जो हाडूंक गेलो जाल्यार रोखडे येवन आमगे नळा कडेन म्हणटा पांय मातशें उदक दिता पांय दिता पांय हरजता उदकान गेल्ला पूण पावसान म्हणटा तें तितलें कळना न्हू पावसान पूण पावसा उदक तें उदक मिक्स जाता आतां तें पावसा उदक ना म्हणटा तें सारकें तेंच उदक जाता न्हू ताका लागून मातशें वास जाता. निवळ शेत आमी 2 वर्सां जालीं रोयनाय तें रोयना तें परसां येवपाना गोलां. कितें येवपा लागला? सापी येवपा लागल्या आनी उदक बरें आसता? उदक ना वास घाण सारकी हें आतां म्हणटा ती साप येना अशें येना पूण सामकें पय दिसा रावोंक जायनासलेलें हो टायम आनी सकाळ फुडें सारकें रावोंक जायनासलें वास येतालो सारको. तुमी उदकान बी वचपाक दिता? आमी आतां वचनाय उदकान. कित्याक वचना? म्हणटा ती सापे आहा न्ही रे बाबा तेका वचना तेका नागो आमी कंप्लेंट दिन त्या मनीस येयलेले बरे हाटी मागीर ते उलोवन कोण तेशें चोयन येयले ते थिंगा मागीर एक्शन कांय गेलें ना. हिंग पयलीं भोंवताले हिंगा आतां सगळें चेंबर फुटलें आनी सगळीं घाण मारता. भोंवपा बी कांय मेळना आतां सारकें सगळें आख्खें शिवराता उदक. जालें 2 वर्सां मायज जालीं तें आजून हें कांय गेलें ना एक्शन गेलें ना. सगळें उदक बोल तें फसा उदकाचें सगळें रिक्वेस्ट कितें गव्हर्मेंटाक तें कोण दिवपाचें तेणें चोयन रिपेर कोन्न दिवपाचें बंद करपाचें आनी दुयेंस बी जावपाक शकता भुरग्यांक ल्हान. आमी आनी 3-4 वर्सां कोणी वचोन थिंगा इन्स्पेक्शन केल्लें रिपोर्टराक वयल्लें तांकां दाखयल्लें थिंगा सारकें नेटान हें सिवरेज पायप फुटोन हें सगळें घाण आमगे तोळ्या येता. आयज आमगे लोकां शेतां गेले जाल्यार उदकां गेले जाल्यार पांय पेड्यो जाताय उदक काड जालां हेतू शेळ जाला सारकें तोळ पेड्यो जालो आहा. हेजेर आमी एसेंब्लीक हांव सांगतलो आनी हांव गव्हर्मेंटाक मागोता हें तोडे आमगेलें सारकोचें आनी ही सिवरेज पायप पयलीं सद्या हें फुटलो आहा तें क्लीन सारकोचें आनी हे तोड्याचेर आमकां लोकां एग्रिकल्चरिस्टांक पोट भरपाक बरो सहयोग दीस म्हूण. गोवा डेअरीचो अध्यक्ष माधव सहकारीन चौकशी समितीचेर केल्लो ब्लॅकमेलिंगाचो आरोप सिद्ध करून दाखोवचो. एकतर आरोप सिद्ध करून दाखोवचे ना जाल्यार चेअरमॅन पद सोडचें. चौकशी समितीचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद सावड्डेकराची चॅलेंज. समिती डेअरी बोर्डाकडच्यान पयशे उखलून ब्लॅकमेल करता म्हूण सहकारीन आरोप केल्लो. एक गंभीर आरोप केलो की आमी आसा ते ब्लॅकमेलिंग करतात पयशे खंडणीचे आमी आमचे आपल्या कडेन पयशे खंडणी सोदतात अशें आमी आमचो मेंबर जो आमी हांव स्वता आमी केन्नाय प्रेस आमी जेन्ना जे टायमार इन्क्वायरी करपाक गेल्यात जो जे टायमार आमी खंय गेल्यात ते आमचे स्वता पदरचे पयशे म्हणून गेल्यात ना आमी आमचे कुस्तार डेअरीची गाडी घेवन गेले ना जाल्यार डेअरीचे पयशे आमी यूज केले ना. ज्यो परचेस ऑर्डरी जे डॉक्युमेंट आसात ते तुमच्या मुखार आमी दाखयता. अश्यो परचेस ऑर्डरी आमचे कडेन कितल्योश्यो आसात ताका तांणी व्हायटनर ब्लॅक केल्या ही ताची सर्टिफायड कॉपी ही तांणी दिल्ली आसा. तुमी डेटी चेक करूं शकता आनी डेअरीचो स्टॅम्पूय चेक करूं शकता की तो सांगता पयशाची खंडणी आमी करपाक सोदता जे पयशे आमी मागपाक लागून आपल्या ब्लॅकमेलिंग करतात ते तांणी प्रूव करचें वाऱ्यार स्टेटमेंट करने कारण कशें आसा खंयचोय स्टेटमेंट करतना ताका प्रूफ जाय. जर माधव सहकारी प्रूव करूं शकलो जाल्यार हांव आमचे सोसायटी सावड्डे आमची जी सोसायटी आसा तातूंतल्यान हांव रिजायन जाता एज चेअरमॅन म्हणून. त्या भायर
जर तर ताच्यान प्रूव्ह करूंक शकलो ना तर माधव सहकारीन आपली स्वता रिझायन जावचो. 15 मार्चा सावन मायनिंग बंद पडटा म्हूण ट्रकवाल्यांक हुस्को. परिस्थितीचेर विचार करूंक म्हूण ऑल गोवा ट्रक असोसिएशनाची धारबांदवाड्या मिटींग जाली. 21 फेब्रुवारीक पणजे वचून सरकारा कडेन ट्रकवाल्यांचो विशय काडटले. मायनिंग बंदीत ट्रकवाल्यांचो सरकारान कितें तरी विचार करचो म्हूण विनवणी करतले म्हूण आमदार सांगता. ट्रक असोसिएशनाची मिटींग जाल्ली आनी धारबांदे तालुक्याचे ट्रक असोसिएशन, सावड्डे तालुक्याचे कुडचडे, साखळी, पाळया सगळे ट्रक ओनर हांगा आयिल्ले आनी 21 तारखेक पणजे वचपाचें आनी सरकाराक विचारपाचें बाबा फुडें 15 तारीख मार्च जे सुप्रीम कोर्टान जो निर्णय घेतला मायनिंग जे लीज आसा ते बंद करपाचें त्या खातीर सीएमाक जावं सरकाराक विचारपाक ते सगळे पणजे वचपाचें आनी पणजे एक मोठ्या नंबरांनी पणजे वचपाची एक मिटींग घेतली हांगासर. आनी मिटींगेक निर्णय जाला म्हणजे ऑक्शन जावं कॉर्पोरेशन जावं नाल्यार हेंकां लिजाक एक्सटेंशन मेळो काय प्रश्न, पूण कितें बेगीन हेजो प्रोसेस जावन ट्रकवाल्याक जो ट्रान्सपोर्ट आसा तो 15 तारखेक मागीर बंद पडपाक जायना असो एक निर्णय आसलो. घेऊया एक ब्रेक.